नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. तिच्या मिठाक जागतले. माधोयची खारसाण चढली. आमची साखर हल्ली ना. तिच्या मिठाक जागतले. जळी मळी खारे पाणी. साव्या उदकाक आणीबाणी. उस्तूक उरले उणी दुणी. खाजन बांद नावाक उरले. तिच्या मिठाक जागतले. तिसवाडी सावन 70 मेरेन नमुन्याचेर नमुने भेटले. आवय पुताची उतरां गोड. मिठाक मात उणे पडले. जालें केलें खाऱ्या दर्याक मेळ्ळें. तिच्या मिठाक जागतले. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. कणकुंबी ते पणजे मेरेन म्हादयच्या खारसाणीची टेस्ट. हायड्रोलॉजी इन्स्टिट्यूटाची टीम परत मे म्हयन्यांत गोंयांत 2 विजीट जाल्यो. तिसरी उरल्या. अहवाल जलशक्ती मंत्रालयात. पालिका आरक्षणाचे केसीचो निकाल हायकोर्टान दवरलो राखून. चूक आसली तरी सरकाराक सुधार म्हूण सांगूंक शकना. आयोगाची जाप. एजी म्हणटा हायकोर्टान मेतेर जावचें न्ही. सरकाराची मायनिंग रिव्ह्यू याचिका सुनावणेक घेवची काय ना. फाल्यां सुप्रीम कोर्टाचो येता निर्णय. कंपन्याच्यो याचिका फुडल्या सप्तकांत एक वेळ सुनावणेक. गोंयकारांची नजर. केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज. अंकोला अपघातांत जखमी जाल्लो भाऊ 1.5 म्हयन्या उपरांत घरा. भाऊ म्हणटा चमत्कारच. मोदी सरकाराचे म्हत्वाचे निर्णय. कोविड लसीकरणाक नेट 1 मार्चा सावन 60 वर्सां वेल्या आनी हेर दुयेंसां आशिल्ल्या 45 वर्सां वेल्यांक वाशिना. खाजगी इस्पितळांनी पयशे पडटले. एंट्री करपी मुंबय महाराष्ट्रांतल्या लोकांक RT-PCR सर्टिफिकेट करचे सक्तीचे म्हणटा जीएमसीचो डीन. महाराष्ट्रांत गोंयच्या प्रवाशांक एंट्री पॉयंटार RT-PCR सक्ती. सव्वीस फेब्रुवाराक 10 आमदारां आड अपात्रता याचिका घेतलो सुनावणेक. त्याच दिसा निकाल शक्य ना. सभापतीचो सुप्रीम कोर्टाक खुलासो. कोर्टाचे ऑर्डर दीत म्हणला 26 निकाल. आणि अहमदाबादचो मोतेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जालो. संवसारांतलो सगळ्यांत मोठो स्टेडियम. 1,32,000 कॅपॅसिटी. भारत इंग्लंड डे नाईट पिंक बॉल टेस्ट मॅच सुरू. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीच्या दोगा शास्त्रज्ञांनी कणकुंबी ते पणजे मेरेन म्हादय मांडवीच्या उदकाची खारसाण तपासूंक नमुने घेतले. कळसा बांडोरा प्रकल्पाच्या सुवातेवेल्यान तांणी नमुने घेवंक सुरवात केल्ली. पावसांत नमुने घेतले उपरांत आतां हें दुसरे फावट टेस्टिंग. मायांत परत येतले. टिमी बरोबर WRDचे अधिकारी आशिल्ले. टिमीचो रिपोर्ट जलशक्ती मंत्रालयाक धाडटले. कर्नाटकान म्हादय वळयल्यार तिचो गोंयच्या उदकाचेर परिणाम जातलो. खारसाण वाडटली. म्हादयच्या उदकाची खारसाण तपासपाची वेवस्था करची म्हूण पोरू सोमारच्या गोंय सरकारान केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाक बरयल्ले. उपरांत जुलयात केंद्रान नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीच्या दोगा शास्त्रज्ञांची टीम धाडून म्हादयच्या उदकाची खारसाण तपासूंक टेस्ट केल्ली. आतां दुसरे फावट टिमीन खारसाणीची टेस्ट केल्या. तांचे बरोबर WRDचे अधिकारी आशिल्ले. कर्नाटकांतले कळसा बांडोरा प्रकल्पासावन गोंयांत केरी गांजे आनी पणजे पाट्या मेरेन एकूण 13 सुवातेंचेर उदकाचे नमुने टिमीन घेतल्यात. टिमीचे पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारा बरोबरय उलोवप जालें. एकंदर त्या परिसराची जी पर्यावरणीय माहिती आसा त्याच्या संदर्भात त्यांच्यानी विचारणा केली. आणि हायड्रोलॉजी हो विषय खूप महत्त्वाचा आसा आणि त्याचो संबंध परिसंस्था जी आसा पर्यावरणीय परिसंस्था आणि पर्यावरण हाच्या कडेन लागींचो संबंध असल्या कारणान त्या दृष्टिकोनांतल्यान तेंच्यांनी कांय म्हायती विचारली आणि हांवें तांकां ती दिली. कारण तो पुराय परिसर जो आसा तो पर्यावरण दृश्ट्या संवेदनाक्षम आसा. गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्याच्या सिमेर आसपी हो कणकुंबीचो भाग जो आसा हो पयलीं सावन जंगल समृद्ध आसलो आणि थंयचें उदक जें आसा हें उदक गोंया बरोबरच कर्नाटकांतल्या बऱ्याच भागाक तें पावतालें. कर्नाटकान उदक व्हेल्यार कितें जातलें तें कळपाक ही टेस्ट म्हत्वाची. ओके
ओके सर, आता ती जी सॅलिनिटी टॅक्स म्हणटा पळय तिचो कितें फायदो जावंक शकता? कारण गोवा हे राज्य जे आसा हे पश्चिम घाट आणि पश्चिम किनारपट्टी हाच्या भितर वशिल्लें राज्य आसा आनी जेन्ना अशा राज्याचो आमी विचार करता तेन्ना एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की समुद्राची खारसाण जर वाडली जाल्यार तेचे जायते दुश्परिणाम जावंक येता. आमचे म्हत्वाचो अन्नाचो घटक जाका आमी फीश करी रायस म्हणटा तेचेर दुश्परिणाम जाताले. म्हत्वाचें म्हणजे जेन्ना सॅलिनिटी वाडटा, क्षारता वाडटा उदकाची, तेन्ना तेतून जे नुस्तें आसा ह्या नुस्त्यांचेर तेचे दुश्परिणाम जातले आनी तेका लागून गोंयचें अन्न जें आसा ह्या अन्नाक बाधा येतली. कारण जो मेरेन गोडें उदक जें आसा हें खाऱ्या उदकान मेळना आनी ही क्षारता जी आसा, सॅलिनिटी आसा ती जो पर्यंत नियंत्रीत करिना तो पर्यंत असले प्रश्न जे आसा हे निर्माण जाता आनी सॅलिनिटी वाडोवंक जायना. हाच्या खातीर म्हादयचें आनी तिच्या उपन्हंयांचें उदक जें आसा हें मोठ्या प्रमाणान गोडें उदक ह्या खाऱ्या उदकान मेळप गरजेचें आसा. केंद्रान धाडिल्ली ही टीम मायात तिसरी आनी निमाणी टेस्ट करूंक येतली. खारसाण तपासून केल्ले टेस्टीचो रिपोर्ट जलशक्ती मंत्रालयाक पावतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. पालिका वॉर्ड आरक्षणाचे केशीचो निकाल हायकोर्टान राखून दवरला. रिझर्वेशन वा डिलिमिटेशन संविधानीक तरतुदीक धरून नासलें तरी राज्य सरकाराक तातूंतली चूक सुदार म्हूण सांगूंक शकना म्हूण राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टाक सांगलें. फिर्यादींनी वेंचणूक आयोगा मुखार वचचें. कोर्टान मेतेर जावप बरोबर जावचें ना म्हूण एजीन सुनावणी सोंपतना आर्ग्युमेंट घालो. In the municipality reservation writ petitions filed by different parties, the arguments are concluded now and the orders are reserved by the High Court. We have argued before the High Court that at this stage there is no question of interference. Once the elections were imminent, the court could not have interfered at any rate. Our contention is based on certain Supreme Court judgment saying that it is the first democratic principle that the election should be held at the earliest so that people can have their representatives in the respective local bodies. So therefore, relying upon certain constitutional bench judgments of the Honorable Supreme Court, we have argued that the court should not interfere in the election process at this stage, which will delay the elections and which will deny the people of their right to have their representatives in the local bodies. मजगती पणजे महापालिका आरक्षणाकूय आव्हान. वॉर्ड नंबर 10 डिलिमिटेशन आणि रिझर्वेशन सारखे ना म्हूण हायकोर्टात आव्हान याचिका पावल्या. सुनावणी 3 मार्चाक. A new petition has been filed in respect of CCP elections on the ground that the delimitation that is done by the director is not proper, and on the ground that the election commission has carried out exercise of reservation that is also not proper. These are the two grounds which are urged, and the matter is now fixed in the next week on Wednesday for the purpose of filing affidavit on behalf of the election commission and on behalf of the director. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मायनिंगा विशीं गोंय सरकाराची रिव्ह्यू याचिका सुनावणेक घेवची काय ना ताचेर ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येवंक शकता. गोंयाक मायनिंगाचें सेकंड रिन्युवल मेळूंक ना म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. मजगतीं गोंयच्या मायनिंग कंपन्यांनी घाल्ल्यो लीज कार्यकाळा विशीं याचिका फुडल्या सप्तकांत सुनावणेक येवंक शकतात. दोनूय याचिकाच्या सुनावण्यांचेर गोंयकार, डिपेंडंट आनी जाळवणदारांचें लक्ष. आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊक जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिलो. 1.5 म्हयन्यान जीएमसींतल्यान भायर सरलो. भाऊ म्हणटा हो चमत्कारूच. 11 जानेराक ताका धर्मस्थळा सावन येल्लापूर येतना एक्सिडेंट जाल्लो. एक्सिडेंटांत घरकान्न विजया गेली. ड्रायव्हर, PSO धरून 4 जाण जखमी जाल्ले. भाऊच्या आयुष मंत्रालयाचो भार तात्पुरतो किरण रिजिजू कडेन आसा. भाऊन फायली हाताळूंक सुरवात केल्या. हांव जवळ जवळ हो म्हयनो 1 म्हयनो 10 दिसां नंतर परत उबो जाल्लो आसा. आज डिस्चार्ज घेता. हो एक खरें म्हणजे चमत्कार आसा. आज गोवा मेडिकल कॉलेज इतली सक्षम जाल्ली आसा. हांव ठामपणे सांगूं शकता की जी टीम, सगळ्या फॅकल्टीची टीम जी हांगा वावरतात तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन. तांणी शर्तीचे प्रयत्न करून आमी ह्या देशांत कांय कमी ना हें सगळें दाखोवन दिल्लें आसा. चीफ मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर ज्या पद्दतीन ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजच्या उदरगती खातीर जे वावरतात तांणी सगळ्यो गोश्टी ह्यो सगळ्या दृश्टीचो अपडेट करून फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरच तर नवीन गोश्टी हांगा हाडल्या, टॅक्नॉलॉजी हाडल्या, नवीन बिल्डींग उबे केल्या.
आणि जगातले देशांतले एक मोठें बरें हॉस्पिटल अशें मान्यता निश्चितपणे ह्या GMCक मेळ्ळ्या. हांव सगळ्या डॉक्टरांचे मना पासून अभिनंदन करता. कंप्लीट ट्रीटमेंट जावन आज ते कम्फर्टेबली घरा वता. ज्या प्रमाणे त्यांची स्टेबिलिटी आनी रिकवरी पळयल्या आमी, जशी क्विक रिकवरी जाली ती पळयल्यार अशें दिसता की ते आज घरा वचूंक शकता आनी रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट तांच्यांनी घरा घेवंक शकता. जेन्ना ते एडमीट जाले तेन्ना आमकां एम्साची टिमूय आयिल्ली एज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. एम्साच्या टिमीनूय आमचे ट्रीटमेंट पळयले, आमचे फिक्सेशनूय पळयले ऑफ फ्रॅक्चर्स, and they were also very happy. They expressed full confidence in the treatment given by Goa Medical College. हो एक आमकां मोठो बरो हे मेळिल्लो, कितें प्रोत्साहन मेळ्ळें. कोविड वाशिना विशीं मोदी सरकारान म्हत्वाचे निर्णय घेतले. देशभर लसीकरणाक नेट दिवंक 1 मार्चा सावन 60 वर्सां वेल्या जाणट्यांक लसीकरण सुरू जातलें. ते खेरीज 45 वर्सां वेल्या हेर दुयेंसां आशिल्ल्यांकय वाशिनां दिवंक मेळटलीं. देशभरांत 10,000 सरकारी केंद्रांनी मोफत लसीकरण जातलें. खाजगी इस्पितळांनी मात वाशिनाक पयशे पडटले. सरकार ने तय किया है कि 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा. 10,000 सरकारी केंद्रों पर और सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा. और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. सव्वीस फेब्रुवाराक आपूण 10 आमदारां आड अपात्रताय याचिका सुनावणेक घेतलो. त्या दिसा निकाल शक्य ना असो खुलासो सभापती राजेश पाटणेकरान सुप्रीम कोर्टाक केला. 26 फेब्रुवाराक सभापती अपात्रताय याचिकाचेर सुनावणी घेवन निकाल दितलो अशें सर्वोच्च न्यायालयान अर्दींत म्हणिल्लें. सभापती म्हणटा याचिकाचेर सुनावणी घेतना सगळ्या पक्षांच्यो बाजू विस्तारान आयकुच्यो पडटल्यो. एका दिसांत निकाल शक्य ना. काँग्रेस आणि मगोंतल्यान फुटोवन भाजपांत गेल्ल्या आमदारां विरोधातली सभापती मुखार चालू आशिल्ली अपात्रता याचिका 26 फेब्रुवाराक निकालात काडची म्हूण सुप्रीम कोर्टान 10 फेब्रुवाराक ओत काडिल्ली. ताचेर सभापतीन सुप्रीम कोर्टा मुखार अर्ज केला तो असो: कोविडाक लागून जाल्ले लॉकडावन, त्या उपरांत एक प्रतिवादी आमदार कोविड जावन हॉस्पिटलांत उरलो, कोविडाक लागून अधिवेशनाकूच कातर लावची पडली, ह्या सगळ्या गजालींक लागून सुनावणी जावपाक पावंक ना. 26 फेब्रुवाराचे सुनावणेक सगळ्या प्रतिवादींची आणि याचिकादारांची बाजू आयकून घेवपाक जाय. ह्या सगळ्या गजालीं खातीर एकाच दिसा हे सगळें पुराय करप शक्य ना म्हूण सभापतीन सुप्रीम कोर्टाक कळयला. त्या खातीर 10 फेब्रुवाराच्या ऑर्डरीत ताणें क्लॅरिफिकेशन ऑफ ऑर्डरीची विनवणी केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. महाराष्ट्रांतल्यो वाडट्यो कोविड केशी पळयल्यार गोंयांत एंट्री करपी मुंबय महाराष्ट्रांतल्या लोकांक RT-PCR टेस्ट सर्टिफिकेट सक्तीचें करप योग्य म्हूण GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार उलयला. GMCन सोडयल्ल्या कॉम्प्लिकेटेड एक्टोपीक प्रेग्नन्सी केशी विशीं म्हायती दिवंक ताणें मिडिया परिशद आपयल्ली. महाराष्ट्रांत गोंयच्या प्रवाशांक एंट्री पॉयंटार RT-PCR सक्ती केल्या.
आता ते महाराष्ट्राची लोक गाड्या घेऊन गोव्यात येतात, किती MH गाड्या गोव्यात असतात, पण गोवा टुरिस्टिक प्लेस असल्या कारणाने मी काय थांबू शकत नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे, आपण जर मुंबईला गेलो और महाराष्ट्रात गेलो, ते आमच्याकडे 48 आवर्स ते 72 आवर्सचा RT-PCR मागतात. हे आपण त्यांच्याकडे मागू शकतो. सेकंड वेव्ह ऑफ कोविड पॅन्डेमिक, वी आर टोटली प्रिपेअर्ड. ॲज आय वॉज टेलिंग इन द मॉर्निंग, वी हॅव kept our infrastructure intact. The ESI hospital, South Goa District Hospital, is still under the administration of Dean Goa Medical College, and we are now better prepared with all kinds of equipment, HFNOs and ventilators. So we are not going to decommission, but we want to reduce COVID wards, basically because we have other jobs to do. We have to do teaching, we have to conduct exams, we have so many MBBS students, nursing students. That is our primary job, no? कॉम्प्लिकेटेड एक्टोपिक प्रेग्नन्सी केस DMCच्या दोतोरांनी हालीच यशस्वी सोडली. पडल्या 60 वर्षातली अशा प्रकारची भारतातली तिसरी आणि संवसारातली 41वी केस. कितें जालें, ती प्रेग्नन्सी ती युट्रसाच्या भायर आशिल्ली आनी ती प्रेग्नन्सी आशिल्ली लिव्हराच्या भितर, पाटली लिव्हरान आनी पाटली लिव्हराच्या भायर. तर जेन्ना ताका आमी पेशंटाचो अल्ट्रासावंड केलो आमच्या रेजिडेंटांनी, तांकां ती प्रेग्नन्सीचो सॅक दिसलो विथ डेव्हलपिंग फिटस एम्ब्रियो विदीन, आनी त्या फिटल एम्ब्रियोची हार्टबीट चालू आशिल्लें. म्हणजे कितें, इट वॉज अ लायव्ह एक्टोपिक प्रेग्नन्सी विदीन द लिव्हर. So that was the beauty of it. It is one of the rarest things to see like that. We are happy to say that this patient was discharged after a stay of about 10 to 12 days. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस. गोवा मायल्सा बरोबर नित्याची कोफू जावं एकदांची सुटची म्हणून मुख्यमंत्री बसका घेवपाचो आशिल्लो. म्हयनो मायज जालो, कोणाचोच आवाज ना. टुरिस्ट टॅक्सीवाले वासपूस काडूंक पणजे ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराच्या ऑफिसांत पावले. पुलीस एकसारखे गोंयकार टॅक्सीवाल्यांकूच पिट्टात. डायरेक्टर ऑफिसांत ना तो पळोवन टॅक्सीवाले तापले. डायरेक्टर मेळ मेरेन ऑफिसांतूच रावपाची तयारी. जे गोवा मायल्साच्या विरुद्ध आमी ते आतां हें चल्लेलें आहा तेजेर इन्विटेशन दिवन आमकां CMान येयल्ले आनी CMान इन्शुरन्स दिल्लो कितें तरी 8-15 दिसांनी परत एक बैठक घेता आनी तुमचो हे आहा तो इशू सॉल्व करया म्हणून. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि डायरेक्टर मिनिस्टर आमचो मवीन बुधोने हेणीच सांगलेलें 8-15 दिसांनी तुमची हें दिता बैठक घेता, परत आमी तेजेर उलया. आजून मेरेन आमकां म्हयनो जावन गेला, आजून कांय तेंच्यांनी आफोनी व्हरूंक ना आनी कांय सांगूना. तेज्या प्रमाणे आमचे टॅक्सीवाले म्हणाले बाबा खंय तरी पावला, ना जाल्यार आमी सांगलें जर डायरेक्टर आसलो जाल्यार डायरेक्टराक मेळया. आज टॅक्सीवाला जे इतले संख्येन येयल्ले आसा ते फक्त डायरेक्टराक मेळपाक, आमकां EDTक मेळपाचो ना. म्हणून आमी आतां तो येसर हांगा बसतले, नाल्यार तेणी किंवा तेजे ऑफिशियल कोण आहा तेंच्यांनी ताका फोनाफोनी करून कितें तरी करून ताका हांगा आपोवचो. जो पर्यंत तो येना आमी हांगा बसपाची तयारी दवरतले. कित्याक येयल्ले दिसा आमचे झगडे जाता, ते रुडली हे उलयता, ते दिसा आमचे योगेश मोगेंबो म्हणटा ताका एक तरी पिसफूल आमी हे मोर्चा काडया आनी ते स्टेशन करता तांकां आमी बरे भशेन सांगुया. म्हणून सांगले जाल्यार आमकां हेणीन आमचो रापूस साहेबान ताका अरेस्ट केलो. ताका लागून आमी सांगलां बाबा हें पळय आहा तें वन टायम सॉल्व जावंक जाय. इवन स्टार्टींग जेन्ना गोवा मारचेली तेन्नाच्यान आमचो ओपोज आहा, तेन्ना CMान सांगलेलें कितें तरी आपूण आमी तरी ताका ओके कर. तेणी कितें एक्चुअली चिंतलेलें तेंच्यांनी गोवा मायल्स हाडटले आनी आमी सगळे ताका हें जातले, जॉयंट जातले, पण ते तेजें जालें ना. बरे भशेन सुटावो जावचो म्हणून आयज डायरेक्टराक आमी मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले. दक्षिणेत 1777 लोकांनी रानां जमनीच्या मालकी हक्कांक अर्ज केल्यात. रानां खात्याचें स्पॉट व्हेरिफिकेशन चल्लां. शक्य तितले बेगीन हक्क मेळचो म्हूण सरकार वावुरता म्हूण सावड्डेचो आमदार मंत्री पावसकार सांगता. ताची दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, रानां खातें, आदिवासी खातें आनी संबंदीत खात्यां बरोबर बसका जाली. गोंय मुक्ती आदीं सावन खंय हे लोक त्यो जमनी कसतात. जवळ जवळ 1777 लोकांनी एप्लाय केल्या. आमी ह्या फॉरेस्टाच्या जमनीक कल्टिवेशन करता स्वतंत्र जावच्या पयलीं साकून सुद्दां. 2012 ही एप्लिकेशन घेवपाक सरकारान चालू केल्ली. 2013 साकून ग्रामसभा युवा चालू आसल्यो. आतां हें स्पॉट व्हेरिफिकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चालू आसा. आमकां कितें जाय, बेगींतल्या बेगीन ह्या लोकांनी जमनीचो मालकी हक लोकां कडेन दिवपाचो हें आमची धोरण आसा. सनद दिवपाक जे जे डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल जाय ती डिपार्टमेंटा येयली. म्हटल्यार म्हाका दिसता आतां फुडें आमकां सांगलां परतोन ग्रामसभा घेवन
कोरम जो आसा तो घट करून ही एप्लिकेशन परतून सुद्दां आमी धाडपा जाता. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता सगळ्यांक जी फॉरेस्टाचो रायट आसा तो सनत लोकांक मेळपाक जाय. मायनिंग बंद पडत सावन शाळेच्या बशींचो पेमेंट उरला तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान फारीक करपाचो खंय यत्न चल्ला. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आमच्या वाठारांत मायनिंग 2012 बंद जालें. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड मायनरांनी डेपॉजीट केलो. मागीर तेजे चेअरमॅन म्हणून अपॉयंट केलो आमच्या सरकारान. मागीर कोर्टान ऑर्डर दिली सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा कलेक्टर हेजी ऑथॉरिटी त्यांनी हो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो आसा इफेक्टेड लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाचो. आमची थोडी बस जी आसली भुरग्यांक स्कुलाक गांवां साकून शहरांक बशी दवरलेल्यो मायनरांनी. मायनी बंद जातकीर तेंच्यांनी पेमेंट केलें ना. ते डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान पेमेंट दिवचो. फाटल्या टायमार तांकां 50% दिलो. आनी हें सगळें जें आज कितें हांवें डिस्कशन केलां तें सगळें हांव मुख्यमंत्र्या कडेन हें व्हरोन हे मिनिट्स जे आसा मुख्यमंत्र्या कडेन दवरतलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परबा आड उत्तर गोंयच्यान तडीपारीची नोटीस गोंय सरकारान फाटीं घेतली. ही नोटीस खंय अव्वल कारकुनान काडिल्ली. अशी नोटीस काडप अव्वल कारकुनाच्या अधिकारांत येना हें लक्षांत येतकीच सरकाराचें चूक सुदारूंक हें पावलं. कायदेशीर प्रक्रिया करूंक कोर्टाची सरकाराक मेकळीक. रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटा नोटीस फाटीं घेतली ते जिखले. जी केस भायर पडल्या ती मनोजाक तडीपार नॉर्थ गोवाच्यान तडीपार करपाक अशी केस तेंच्यांनी घातलेली ती भायर पडलेली आसा. हांव सांगूंक सोदतां सगळ्यांक आनी खास करून सीएम जो आमचो आसा प्रमोद सावंत हो सामको कावड भित्रो आनी इनकेपेबल. सीएमाक हांव डायरेक्ट हो क्वेश्चन डायरेक्ट गव्हर्मेंट हे म्हणपाच्या भानगडून पण हांव डायरेक्ट क्वेश्चन हांव सीएमाक विचारपाक सोदतां. तुका मनोजाक नॉर्थ गोवासून भायर काड मागीर ते फुडें तूं सावथ गोवा करतलो आसलो. ही तर तुजी केस चल्ली जाल्यार तूं फुडें सावथ गोवा तेका करता आसलो. पण तूं कित्याक करपाक सोदता? तुका डेरिंग ना डायरेक्ट रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या डायरेक्ट इलेक्शनाक देवपाक तेंच्या ऑपोजीट इलेक्शनाक देवपाक तुका डेरिंग ना? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो जो मुवमेंट आसा तो स्ट्रॉंग मुवमेंट आसा एव्हरीवेअर ऑल ओव्हर गोवा आनी नॅशनल लेवलाचेर पासून तो मुवमेंट पावल्लो आसा आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून मुवमेंट पावल्लो आसा. तो मुवमेंट तुमी खंय ना खंय स्टॉप करपाक सोदता. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.